आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी वेर्ली कॉन्स्टिट्युएन्सी सोगटे विलेजांनी फाटी कांय जायते दीस जाले पावर प्रॉब्लम आहा. सकाळचे ते सांजचे रातचे पासून येता वयता कंटिन्युअस 2-2 मिनटांनी वयता 10 मिनटांनी वयता उदक येयनासली. आनी हेका लागून हे प्रॉब्लम कितें जावन स्टडी करपा हें अंडरस्टँड जावपा आयज आमी सगळे सरपंचाक घेवन आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी तांचे 5 घेवन आज आमी सुपरिटेंडंट ऑफ इंजिनियर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट मारगांव ताज्या लागून आयज आमी मिटींग घेतली आनी ह्यो आमच्यो डिफिकल्टीज कितें चलता तें आमी एसी बरें घातले आनी सगळे सरपंचान तेंगेले विलेजान कितें जाता तें घातलें. मेन इश्यू आहा तो आमचो लायटीचो पावर कंटिन्युअस येता वयता ते फाटी जेन्ना मेंटेनन्सय करताले तेन्ना तें काम इनकम्प्लीट जालें तेंय आमी तशेंच सरपंचांनी आमी एसी बरें घातलां. आयज एसीन आमकां एश्युरन्स दिलां आयज सांजचे सगळे जेईन घेवन मिटींग घेतलो आनी ही कामां कितें उरलां पेंडींग मनसुनाची कितें प्रिपरेशन जालें ना तें इमिजिएटली करून घेता म्हणून तेच भाशेन आमी पयलें फायल घातलो. आमची प्रॉब्लम हे लायटीचें सॉल्व जातलो आमी अंडरग्रावंड केबलिंग 11 kV अंडरग्रावंड करपाचें प्रपोजल घातलो आय एस्टिमेट जालोय तेजे आमी रिव्यू घेतला ती फायल खंय पावल्या ती आनी थंय बेगीन जावपा लागून आमी ताजेर प्रेशर घातला बेगीन करचें म्हणून कित्याक तें केलें जाल्यार 70-80% आमचें हें फ्लक्च्युएशन पावर कट जावन आसता तें आमचें सॉल्व जातलें. सो आयज आमकां एश्युरन्स मेळ्ळा आमचे एसी कडल्यान ही आमची कामां घेतली म्हणून.